सरकारी जमनींचेर अतिक्रमणां केली जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। कस्टडियन प्रॉपर्टीच्या वादांत आडकल्ल्या मये गांवच्या आनीक 215 लोकांक घराचो मालकी हक्क मेळ्ळो। बुधवारा एके खासा कार्यावळींत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते मयेकारांक सनदी वांटल्यो। मयेच्या कुमारवाड्या वयल्या श्री सातेरी देवळांत जाल्ल्या सनद वांटप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमदार प्रेमीन शेट हांचे सयत जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकर, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर, सरपंच विद्यानंद कारबोटकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मयेकारांक सनदी वांटल्यो। बांधलेले घर जमीन विकत घेता जाल्यार ते डेमोलिशन जाले जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूंक नाका। आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना। नवीन जे घर बांदता ताका आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना, त्या खातीर नवीन घर कोणी बांदचें न्ही। आतां तुमी म्हणटले उरलेली इव्हेंट प्रॉपर्टी सरकाराची प्रॉपर्टी आसता आनी त्या सरकाराच्या प्रॉपर्टीक कितें करपाचें, फाल्यां सकाळी गांवाच्या विकासा खातीर वेगवेगळे प्रकल्प जे करपाचे आसतात तेजो हांवें ताका आतांय सांगलां की आमकां जर एखादो म्हणजे 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मीटर जर जागा वेगळी प्रॉपर्टी आसा जाल्यार बरो प्रकल्प मयांत आमकां हाडपाक जाता, जेणे करून गांवच्या पुराय उदरगती खातीर आमी जेका म्हणटा की कुटीर उद्योग आसतले, गृह उद्योग आसतले, ग्राउंड आसतले, डिस्ट्रिब्युशन आसतले, वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रकल्प जे गांवांत येवपाक शकता तेजो फायदो सरकाराक म्हणल्या पेक्षा गांवच्या लोकांक जातलो, तो फायदो आमी लोकांक दिवयता। सरकाराची जमीन ही एनक्रोच करपाक, आडोवन खावपा खातीर न्ही, सरकाराची जमीन आडोवन विकपा खातीर न्ही। बऱ्याच जाणांक दिसता ही आडोवची जमीन आसा, आडोवया। थोड्या जमनीत कितें काडपाक सुरवात केल्या खूब व्हडल्या प्रमाणात आडयले काय मागीर आमदारा कडेन वयता, पण सरकाराच्या जमनीत कितेंय काडपा खातीर न्ही। ऑफिशियली कोणा कडेन लीज आसा, तुमी जशें म्हणटा एग्रीकल्चर हेज्या प्रमाणे तुमच्या कडेन लीज आसलें, तुमच्या कडेन कस्टडीचो डॉक्युमेंट आसलो, तुमचें पोटल्याचें नांव आसलें, ताजो डेफिनेटली सरकार विचार करता। तो तुमचो रायट आसा, तुमचो हक्क आसा, ती जमीन तुमकां मेळटली, तितून आपलें कुमत ना आनी ती जमीन दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा। कितें आसत जाल्यार ताजो विचार करूं येता, ना जाल्यार लोकांनी आतां घरां बांदतले, ओके, सरकाराच्या जागेर येवन आनी तुमी आतां कितें करतले तें जावचें ना। आनी हांव परत एकदां सांगता आनी हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें, सरकाराच्या जागेर जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता। परत सांगता, आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें। मजगती शेत जमनींची मालकी लोकांक मेळचे खातीर सरकार यत्न करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर सावंत हांणी म्हणलां। तिसरो मुद्दा उरलो विशय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरची सनदी दिवपाच्यो बाब आमदार प्रेमेंद्र शेट तांणी सांगला त्या प्रमाणे 6 डॉक्युमेंटा वयल्यान परत आतां 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड म्हणटा। हांव ताका एक सांगूंक सोदतां की कायदो जेन्ना केल्लो म्हणजे 2014च्या पयलींचे सगळे बेसी 2 गजाली हांवें मागल्यो। एक एग्रीकल्चराची 1 डॉक्युमेंटाचेर हाड। हांव एजी आनी आमचे लॉ डिपार्टमेंट ताकाय आपयता, मिटींग घेता, तांकाय आपयता, ओके, आनी ताच्या उपरांत ताजेर डिस्कशन करता। 6 डॉक्युमेंट खंयचे मागलेले, कितें मागलेले आनी एट प्रेजेंट लोकां कडेन खंयचो इजिली एवेलेबल डॉक्युमेंट आसा तो आमी व्हेरीफाय करता आनी ताच्या उपरांत जे तुमच्या फेवरान जे निर्णय घेवंक शकता तो तुमच्या फेवरान। मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हांणी ह्या वेळार आपले उलोवप केले। जसो सरकारान कायदो केलो, हो कायद्यान 6 डॉक्युमेंटाची गरज आसा अशें सांगलां सरकारान, पण हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करपाक सोदता, ह्या सुद्धा कायद्यान म्हणजे हो रूल जो 7 आहा म्हणजेच जो कोण लाभधारक आहा ताका 6 डॉक्युमेंट दिवचे पडटा, ते एकूच डॉक्युमेंटाचेर फावा करतले अशी आमकां एक तरतूद करची पडटली, कायद्यान एक बदल करचो पडटले एमेंडमेंट काडून। ते हांव विनंती करता उतराक की आमच्या मयेकारांची सगळ्यांची मागणी मान्य करून ही तरतूद करून एकाच डॉक्युमेंटाचेर आमकां ह्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा त्यो वितरीत करच्यो। आयज आमकां हे जे सहकार्य दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारान म्हणजे आमच्या सरकारान जे केल्लें आसा त्या सहकार्या बद्दल हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीनसून दोतोराचे उपकार आडयता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।